मडगांवां मोठ्या झाड कोसळून रस्तो बऱ्याच वेळा खातीर ब्लॉक उरलो. Luckily, Adrian, my son, was driving. He had presence of mind to drive a little fast. Otherwise, he would have been under the vehicle. Half of the car is damaged, but thank God. We can't blame anyone. This is what what we cut trees and all that. This is nature's beauty. पडलेले आसा पावसा खातीर आनी चडसो पब्लिकांक प्रॉब्लम जाल्लो आसा आनी फायरान फोन केल्यार ती सद्या कोण अवेलेबल ना आनी म्युन्सिपालिटीन आमचे मातशें लंच टायम आसा सो आमी आतां प्रायवेट लेबर्स घालून क्लियर करता. आनी लकीली कोणाक कांय जावं ना. एक म्हणल्यार हे ओनरान सांगिल्ली खंय आपल्याक मातशें सगळे MLA जावं कावन्सिलरान सांगिल्लें आपलें झाड पडटा काडपा लायलें पूण तेंच्यान कोणाक कानार धरूं ना. पूण आज पळोवपाक गेलें जाल्यार झाड मोडून पडल्यार पासून एक तुगेले डिजास्टर म्हणटी कमिटी ना जावं तुगेले म्युन्सिपालिटी लेबर ना क्लियर करपाक लोकांक एक्सेस दिवपाक वाट ना. पणजे मळ्यात तर दनपार मेरेन घरांनी आयिल्लें उदक कमी जालेंच ना. ब्रिगेडीक कॉल केल्ले तेंच्यांनी सांगलां आमकां येता म्हणून पूण तेंचे म्हणटा खूब कॉल आयिल्ली आहा आनी तांकां येवंक मेळना म्हणटा. तरी परी आपूण सांज पर्यंत येता म्हणून सांगलां तेंच्यांनी. फायर ब्रिगेडाक खंय ह्या 2 दिसांत सुमार 150 कॉल आयले. Due to the cyclonic winds from 25th October to 26th, 700 hours, the Directorate of Fire and Emergency Services has attended to almost 131 emergency calls and 4 fire calls. The major calls attended are by the Kurcharam Fire Station having around 19 calls, Panjim Fire Station Panjim around 16 and Maksa Fire Station 16 calls. The major, last night at Kampal near the Directorate of Sports, a huge banyan tree was uprooted at around 10:30 and it was cleared only in the morning at around 9 o'clock. Bureau report, Prudent.